मोगाळ भावा भयणीनो, एके फिरगोजेंत रोनी नांवाचो एक ल्हान भुरगो आसलो. सदां सारको सकाळचो इस्कोलाक वयचे पयलीं इगोर्जेन मिसाक वेतालो आनी मिसान वांटो घेतालो आनी मागीर इस्कोलाक वेतालो. पूण दर दिसा मिसा पयलीं इगोर्जेन आल्तारार वाटी पेटोवंक आनी आल्तारावेल्यो वस्तू वेवस्थीत दवरूंक आपलो गायनाचो जेलो घेवन आल्तारा कुशीक तो बसतालो आनी गरजे प्रमाणे वेदीची सेवा करतालो. आनी एक ल्हान काम ताचेर सोंपयलें आनी तें म्हणल्यार दर दिसा मिसाक संस्कारणे वेळार कापीण वाजोवपाची. आनी हें काम तो बेस बरो करतालो. एक दीस एक फादर वोकेशन प्रोमोटर पाद्री जावपाक तो मोटिवेशन करतालो. सो तांचे इगोर्जेन मीस पळोवंक आयलो आनी सदां भाशेन संस्कारणेच्या वेळार रोनीन कापीण वाजयली. कापिणीचो आवाज आयकून त्या पाद्रीची नदर रोनीचेर गेली. रोनी भोक्तीन आपले दोळे जेजू क्रिस्ताच्या कुडीचेर उबारलोले ताणें पळयले आनी ते जेजू पळयता आसतना दोळे ताचेर जेजूचेर आसतना तो कापिणूय वाजयतालो. मीस संपल्या उपरांत त्या पाद्रीन रोनी कापोवंक धाडलो आनी ताची ती उमेद आनी भोक्ती पळोवन त्या पाद्रीन ताका विचारलें, तुका पाद्री जावपाची खुशी आसा जाल्यार चिंत आनी तुज्या पाद्री घराक सांग. कांय वर्सां उपरांत रोनी एका सेमिनारींत भितर सरलो आनी इवेंच्युअली याज्ञीक जालो. ताचो बरो वावर पळोवन आनी ताची हुशारकाय पळोवन जायतीं जाणां ताका तो कसो पाद्री जालो काय म्हूण विचारतालीं. सदांचें जिवीत जियेतालो, सदांचे सादो मनीस ती समजतालीं. पूण आज आल्ताराची सेवा करतालो, आज पाद्री जावंक जालो. पाद्री जावपाक व्हडलो मनीस आसची गरज ना म्हूण रोनी तांकां सांगता. ना म्हूण व्हडलीं कामां करची गरज ना. तुज्या साद्यापणाक देव तुका पळयता. हांव इगोर्जेंत वेदी सेवा करतालो आनी ती वेदी सेवा करता आसतना देवान म्हाका आपयलो. म्हजें काम सादें काम कापीण वाजोवपाचें संस्काराच्या वेळार. तें म्हजी भक्ती पळोवन देवान म्हाका सेमिनारींत भितर सरोंक आनी पाद्री जावंक आपोवणें दिलें. सो ल्हान सेवेच्या कार्यानांतल्यान रोनीन देवाचो उलो आयकलो आनी देवाच्या उल्याक होयकार दिवन पाद्री कसो व्हड सेवेचे कार्यांक ताणें हाताळिल्लीं. देव मंदिरांतले झरीच्या उदकाची सुरवात पयलीं ल्हान कशी दिसता, पूण व्हांवता व्हांवता व्हड जायत वेता आनी सगळ्याक ताचें बरेंपण पसरयता. आजच्या पयल्या वाचपान आमी इजेकियल प्रवेदान आपल्या दर्शनांत देव मंदिरांतल्यान एक नोद व्हांवताली ते पळयता. आनी पयलीं ती ल्हान नासता, पूण जशी जशी ती व्हांवता तशी ती व्हड जायत वेता आनी सगळ्यांक जिवीत पेकवणें आनी फळां दिता. सो ह्या वेदी सेवेक हो सेवक जो आपले सेवा करता तो देवाची कृपा जोडून घेता आनी त्याच्या कार्या वरवीं दुसऱ्यांकूय देवाची सेवा करून उर्बा हाडटा. दर एका व्हड कार्याची सुरवात ल्हान वस्तूंतल्यान जाता म्हूण आमी उगडास धरूंक गरज.
दर पावटी सेवकांक कशी आमी वात दूम पवित्र पुस्तक घेवन याज्ञिका बरोबर चलता, विधीची सेवा करता, तेन्ना आमी हे कृपेची जोरीची भागीदारां जाता आनी हे कृपेची जोरीशी लागीं लागीं आमी वेता. सेवेंतल्यान आमी कृपेची जोर वावशी करता आनी ही कृपा दुसऱ्यांक वांटता. तर हें उदक, नदीचें उदक जशें जशें व्हांवता तें मागीर दर्याक मेळटा. दर्याचें खार उदक गोड करता आनी नदीचे आवती भोंवती झाडां उपजतात, मोनजात, शेवणी, सुकणीं सगळ्यांक जिवीत उपजता तसलें उदक मेळटा. आनी जंयसर तें नदीचें उदक व्हांवता त्या सगळ्या मोनजातींक मनशांक पेकोवणें मेळटा, नवजिवीत मेळटा. सो देव मंदिरांतल्या झोरींतलें उदक जीव नासलेल्या दर्यान पावतच ताचें खार उदक गोड जाता, गोड करता आनी वेता थंयसर पेकोवणी फावो करता. हें अशें सांत फ्रांसिसांताय घडलें. आजून आज पर्यंत कन्याकुमारी ह्या वाठारांत भागांत दक्षिण भारतांत एक बांय आसा. नदीच्या खार उदकाच्या नदीच्या बोगलेक गोड उदकाची बांय. थंय सांत फ्रांसीस ते बांयचें उदक पियेतालो, न्हांवतालो, आपलें जेवण तयार करतालो आनी तें बांयचें उदक आज लोकांक पेकोवणी दिता. मिलाग्रीचें उदक कशें ती वापरतात. सो खार उदक लागींच आसा तरी आसतना गोड उदक कशें आसूंक जाता थंय. पूण सो अशें देवाचें उदक भावार्थाचें जिवीत आमकां सासणीक जिवीत भासायता. दुसऱ्या वाचपान बागेवन पावलो कोरिंतकारांक बरोवन आपले पयले चिटींत आमी सगळीं देवाच्यो इमारत्यो व देवाचें मंदीर म्हूण उगडास करता. आमी इमारत म्हणजे फातराची शिमटाची तसली इमारत न्हय. आमी मनशां, आमी देवाचें मंदीर म्हणजे देवाचो पवित्र आत्मो आमच्या मदें आसा, देव आमच्या मदें आसा. सो प्रत्येक जाणा आमी ह्या महासभेचे महामंदिराचे फातर जावन आसा. महामंदिर लॅतरेन हेची आज आमी परब समारंभता आनी एके भाशेन आमी उगडास करता आमच्या इगोर्ज मातयेचो. कित्याक हें आमचें सदांचें जिवीत केन्ना केन्ना आमकां कांटाळो येता आनी सो आमी जेजूचे सांदे म्हूण उगडास करूंक, उर्बा मेळोवंक, नवजिवीत मेळोवंक आमी वावरूंक जाय. देखून आमी आज हे फेस्त समारंभता. तर प्रत्येक जाण आमी जिवे फातर, जिवे सांदे इगोर्ज मातयेचे. सो आमी ती इमारत कशी आमी सोजमनाव पूण बगर महासभा म्हणटा आमी. महासभा assembly of people of God. देखूनच एवांजलान जेजू मंदीर साफ करता. थंय तांणी धोंदेकाराचे काम चालू दवरलें देव मंदिरांत. तांकां सगळ्यांक भायर उडोवन म्हणटा हें देवाचें म्हज्या बापाचें घर, धंदो करचें घर न्हय. तर प्रत्येक जाण आमी साक्षी ह्या जेजूच्या कुडीचे, गुदाड कुडीचे आमी सांदे. तर दुसऱ्या शेतकान
क्रिस्तांवपणाचे परीक्षक आसताले, क्रिटिक्स. Christianity was criticized in second century by the Romans and Greece. So Greece देशांतले, रोम देशांतले विद्वान क्रिस्तांवपणाचे परीक्षित करूंक लागले, क्रिटिसाइज द चर्च. आनी ते म्हणूंक लागले क्रिस्तांवांचो धर्म निष्ठूर, क्रूर मनशांचो. आनी तेन्ना एपॉलॉजिस्ट म्हूण फुडें सरले आमच्या धर्माचो रक्षण करूंक आनी ह्यांच्या विरुद्ध उलोवंक आमचे विद्वान उलोवंक लागले. आनी थंयसर एक ग्रीस विद्वान, ग्रीक फिलॉसॉफर आर्थिदीस म्हणून, तो म्हणूंक लागलो हे क्रिस्तांवांचें जिवीत, क्रिस्तांवपण ती एकामेकाचे मोग करतात. क्रिस्टियन्स लव वन अनदर. ते विधवांक आदाराक पावतात, अनाथांक घरदार दितात, नवजिवीत दितात. कोणूय गरजेवंताक पडलो जाल्यार ताच्या आदाराक पावतात. कोणाचे लागीं कांयच ना, ते जांचे कडेन जायतें आसा ते ताका दितात. परदेशी मनीस, अनवळखी, स्ट्रेंजर, ताका सदांच स्विकारताले, ताका घरदार दिताले आनी ताका एक आपलो भाव वो भयण कशें लेखताले. कित्याक जुदेवांक अरण्यांत गेले तेन्ना, गुलाम केले तेन्ना ते एक परदेशीचें जिवीत जियेताले बाबिलोनान. आनी तूं तांकां परदेशी स्ट्रेंजर सदांच ते भोवमान करताले, ताची बरी निगा घेताले. आनी कोणूय बोंदकोणीत आसा वो देवाच्या खातीर, धर्मा खातीर छळ करतात, तांच्या गरजांक ते पावताले, तांकां सुटका दिताले. ही जावन आसा वो एक भाशेन नवो चळवळ, न्यू कायंड ऑफ मुवमेंट ऑफ पर्सन्स. आनी ह्या क्रिस्तांवां मदें दैवीक जिवीत आमी पळयता. देव तांचे मदें आसा. देवाचे जिविताचे सांदे कशे ते जिवीत जियेतात हें हांव पळयतां. आनी हें कोणें बरयलें? अक्रिस्ती ग्रीक फिलॉसॉफर. सो आज पासून आमचें क्रिस्ती जिवीत जावन आसा एक साक्षीदाराचें. आमी जिवे फातोर, जिवे सांदे हे महासभेचे, इगोर्ज मातेचे. आनी आमच्या जिवितांतल्यान अक्रिस्ती भाव भयणां आमकां देवाचें, जेजूचें जिवीत, जेजूचे गूण आपल्या जिवितांत आपणावून क्रिस्ती जावंक तांची खुशी जाता. तर ल्हान ल्हान आमच्या सदांच्या जिवितांतल्या कामांतल्यान साक्षीचें जिवीत दिता हांव, तेन्ना व्हडले कुरपेचें जिवीत जिवंक दुसऱ्यांक संदी मेळटा. देखून आमी प्रत्येक जाणा देवाचें मंदीर म्हूण सांत पावल म्हणटा. आनी आमी सगळीं आज म्हणूंक शकता हांव, जशें आदले क्रिस्तांवां भाशेन ते म्हणटाले, क्रिस्तांव मनीस भाव भयण कशीं जियेतात, एकामेकाक आदाराक पावतात, विधवांक, अनाथांक, भुरग्यांक बरें जिवीत दितात, आपल्याचेच वडिलांची, आवय बापायची निगा घेतात. आनी देव जिवीत तांचे मदें आमकां दिसून येता. आमी अशें म्हणूंक शकता, आमी
जिनसा भाशेन ह्या महासभेचे मेंबर जावन आसा. मनशां जिनसा भाशेन मनशां इगोर्ज मातेचे इगोर्ज जेजूच्या गुडात कुडीचे सांदे सगळीं सांत न्हय, पातकी महापातकी मनशां इगोर्ज मातेचे सांदे जावन आसा. तरी क्रिस्तांव लोक आमकां खंय मेळटात, उंच उंच जाग्यांनी श्रीमंताच्या घरांनी मेळनात. आमी क्रिस्तांव लोक बाजारांत हॉस्पिटलांत काम करतात, ते समाज कार्य करतात ते, आनी सगळी संवसार आमी क्रिस्तांव म्हणटात ती आमी साक्षीदारां देवाच्या जेजूच्या जिविताची. आनी हेच आमी जेन्ना आमी आमच्या जिविताची नवसरणी करता, क्रिस्ताचे खरे साक्षीदार जाता, तेन्ना आमी खरी क्रिस्तांव म्हूण संवसाराक परगडटले. आनी ही नवसरणी करच्या गरज देखून आमी आज ह्या महामंदिराची परब समोरता. हे महामंदिर फर्स्ट लॅटरन चर्च, द बिगस्ट चर्च. जायत्यो कॉन्फरन्सीस आनी काउन्सिल्स वर हेल्ड इन दीस चर्च. आनी आज ती एक सगळ्या संवसाराची महासभेची प्रतीक जावन आसा. आनी ती नुस्ती इमारत न्हय फातरांची, बगर आमी प्रत्येक जाण ह्या महासभेचे महामंदिराचे सांदे. आनी मागोया मिसान महामंदिराची सेवा करूंक, महासभेची सेवा करूंक पाद्री माद्री आमकां मेळच्या खातीर. पूण हे खंयसर बिस्ते आमकां मेळटले. आमी म्हणटा फादर आमकां मीस दवरपूंक जाय, पूण कोण ना. एक 2-3 मिसांक आमी एकत्र करून फादराक मीस करूंक पडटा. पूण खंयसर येतले. तर आमी सुरवातेक आयकलां रोनीची काणी. ल्हान कामांतल्यान वेदी सेवक कसो ताणें काम केलें. सो आमच्या वेदीक सेवकाचें काम करतात तांकां ऑल्टर सर्वर्स, तांच्या मदें पाद्रीपणाची माद्रीपणाची आपोवण्या खातीर रोचलें जाल्यार तांकां देवाची सेवा करूंक, मनशांची सेवा करूंक तांकां आवडटलें. दुसरें एक व्हडलें काम करूंक शकता आवय आनी बापूय. सांत मोनिका हे आवयन आपल्या पुताक आगस्तीन ताचे खातीर जायतीं वर्सां मागणी करून ताका पाद्रीपणाचो भेस घेवन सांत केलो. तर आवय बापूयन आपल्या घरांनी तेरसाच्या वेळार वर रोजार कोत्तात फामील कशी, त्या वेळार भुरग्यां मदें हे पाद्रीपणाचे माद्रीपणाचे बी रोचलें जाल्यार एक दीस तांची व्हड खुशी जावंक शकता. तांचो पूत धूव देवा आनी मनशांची सेवा करूंक तांचे एक अर्पण कशें देवाच्या कृपेन ती ओरपूंक शकता.